मोगाचें न्हू समेस्तांक देव बरी सांज हांव मागतां. आज आमी हांगासर जमलेलो उद्देश आमी जाणाव. ह्या म्हयन्याचो निमाणो आयतार 25वी तारीख त्या दिसा पवित्र सभा पाप साहेबाच्या आदेशा प्रमाणे प्रायस्तांचो मलगड्यांचो दीस आचरण करूंक आमकां आपणें दिला. 26 तारीख 26 तारीख ह्या म्हयन्याची संतान माय सांजोकीचें फेस्त आनी संतान माय आमच्या फिरगस कुटुंबाची पात्रोन. आमच्या दिएसीसींत ही एकच फिरगज संतान मायक भेटोवन दिल्ली. देखून हें आचरण दिएसीसीच्या हंतार हांगासर आमच्या फिरगजेंत आचरण करया म्हणून गोवळी बापांची आशा जावन आसली आनी देखून आज आमी हांगासर आसा. जाय की फेस्ताक हो दीस आचरण 25 तारीख जाल्यार आज हांगासर माध्यमांच्या मुखांतर त्या दिसा तें प्रसार करूंक आज आमी हांगासर ही मंडळ घाल्या आनी आमी आमचे फिरगस कुटुंब आज आमच्या प्रायस्तां सांगता आमी देवाक अर्घां दिवची. ह्या संदर्भार हांगासर आसात आमचे मुखार गोवळी बाप, तांकां हांव बरो येवकार मागतां आनी तांच्या बराबर सहा बेटोणी करूंक याजक फादर चेतन, फादर हेराल्ड आनी आमी सांगता हें मिसाचें बलिदान आतां भेटयतलें. हांव हजर आसल्या तुमकां सगळ्यांक हांव बरो येवकार मागतां. आज आमची दिएसीज स्थापन जावन 9 वर्सां संपतात आनी देखून आमच्या दिएसीजी पसत आमच्या गोवळी बापां बसत आनी कितें योजना आमच्या दिएसीजींत मांडून हाडल्यांत ती कार्य जावच्या बसत ती त्या सवाय प्रत्येक जावन आमी मोतीन दवरून ताच्या बसती आमी आज मागोंक आसा. देखून एमएसाचें बलिदान भेटोवंक आमी आतां आयतीन जावया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. शांती तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मोगाळ भावां भयणीनो, एक कुटुंब जावन सुमयेच्या जेवणांत वांटेली जावंक आमी सर्व ह्या वेदी बोवारी जमल्या. आयची देवस्तुती आमकां पेल्यातय उदार मनाचे जावंक आपोवन दिता. देव आमचे तें उदार जाला. ताच्या उदारपणाक अर्घां दितना पेल्यांतय आमी उदार जावंक तोच सोमी आमकां पावो करून दी म्हूण आमी मागया.
आज पवित्र सभा पापा फ्रांसिसान परगट केल्लो पयलो जागतीक आजो आजयेचो आनी मालगड्यांचो दीस आचरण करता. ह्या वर्साचो विशय हांव तुमचे संगता सदांच आसतलो. ह्या कोरोनाच्या काळार जायते मालगडी आपल्या कुटुंबाचो सांगत नासता एकसोरी कश्टल्यांत आनी थोडी मरण पावल्यांत. ह्या पाटा तळार हो जागतीक दीस सुरवात करतना आमच्या पिरगजेंत आनी कुटुंबांत आसच्या सर्व आजो आजयेंचो आनी मालगड्यांचो उगडास काडन तांचे खातीर आमी मागया. युवजनांक आनी नात्रांक क्रिस्ती भावार्थ हातांतर करचें वर्तें मिसांव तांकां आसा देखून पिरगज समुदायांत आनी कुटुंबांत तांचें हजरपण वळखून तांकां फावो तो मान दिवंक आनी तांचो महत्व समजोवंक देव आम्हा सर्वांक कृपा दिवं दी म्हूण प्रत्येक तरान ह्या मिसा वेळार आमी मागया. आमी भेटोवचें मिसाचें बलिदान देवाक मानव सारकें जावच्याक आमची पातकां आमी आतां वळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवेदरा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून भगवन सदां संवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन.
आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थया देवा तुजेर पातयेतल्यांक तूं सांबाळताय तुजे विनय कितेंच पवित्र न्हय कित्याकच मोल ना अदीक अदीक तुजी काकूळ तांकां दाखय आनी आतांच तावन आमचें काळीज सदांकाल बाळतेल्या देण्यांचेर दवरच्याक सरतल्या वस्तूंचो ह्या जिवितांत पावतो उपयोग करूंक तूं आमकां वाट दाखय आनी त्या वाटेन आमकां चलोवन व्हर हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक रायाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचप एक फावटी बालशाली शेतावन कोण एकलो मनीस आयलो आनी ताणें देवाच्या मनशाक प्रथम फळांचो उंडो जवाच्यो 20 बाकऱ्यो आनी गोवांच्यो 9 कणस्यो दिवन हाडल्यो एलिशान आपल्या सेवकाक आज्ञा दिली हें लोकांक खावंक दी ताच्या सेवकान जाप दिली 100 मनशांक हांव हें कशें वांटून दिवं पूण एलिशान ताका म्हळें तूं तें लोकांक खावंक दी कित्याक अशें सांगता सरेस्पर तीं खातलीं आनी चडीत उरतलें ताणें लोकांक वाडलें तांणी केलें आनी सरेस्परान सांगलेल्या प्रमाणें चडीत उरलें देवाचें उतार हें तुझो तुझो सर्वेस्परा तूं आमकां दादोशी करताय तुझो तुझो सर्वेस्परा तूं आमकां दादोशी करताय
आमकां नादोशी करता तुजो हात सोन सर्वेस्वरा तूं आमकां नादोशी करता सांत पावलोन एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, त्या पासत सोम्या खातीर बंदिवान जावन आसलेलो हांव तुमचे लागीं हे परीन प्रार्थितां. तुमची जिणी देवान दिल्ल्या आपोवण्याक फावो जाल्ली जावं. सदांच ल्हानवीक, भोळी आनी सोंसणीक जावन चला. एकामेकाचें चड उणें तुमी मोगान सुदारसून व्हरा. पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवटायल्यात. एकामेका थंय समाधानान जियोन हो एकवट सांबाळूंक प्रयत्न करा. जशें देवान तुमकां दिल्ल्या आपोवण्यांत आटापला एकच भरवोसो, तशें एकच पवित्र आत्म्या वरवीं तुमी सकट एकच कूड जाल्यात. तुमकां सुमेस्तांक आसा एकच सोमी, एकच भावार्थ, एकच पवित्र स्नान, एकच देव. तो एकलोच सोमेस्तांचो बाप. सक्तांपरास तो व्हरतो. तो सर्वां मुखांत वावरता आनी सोमेस्ता थंय जियेता. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. Alleluia, 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 Alleluia. Tuzo घेऊन सोम्या जीवन हे फुलतले. उतर तुझे आत्म्यात आसले, साहसिक जिवीत दितले. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमच्या सवय आसो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्या उपरांत जेजू गलिलेयाचो सरोवर उतरोन पेले तडीक गेलो. व्हडीक लोकां जमो ताच्या फाटल्यान वेतालो, कित्याक ताणें पिडेस्तां खातीर केल्लीं असर्यां तांणी पळयल्लीं. जेजू एक दोंगरार चडलो आनी आपल्या शिसां सांगाता थंय बसलो. जुदेवांची पास्क परब लागीं पावलेली. जेजून आपले दोळे उबारून भोंवतणी दिश्ट लायतना व्हडी एक लोकां जमो आपणा चडशीं येतालो तें पळोवन फिलिपा लागीं ताणें म्हळें, इतल्या लोकांक कवच्याक उंडे आमी खंय तावन मोलाक हाडचे. फिलिपाक पारखुचे खातीर ताणें अशें म्हणलें, आपूण कितें करतलो आसलो तें तो पयलेंच जाणा आसलो. फिलिपान जाप दिली, इतल्या जाणांक इल्ले इल्ले म्हळ्यारी 200 देनारांचे उंडे पावशे नात. तवळ ताच्या शिसां भितरलो आनी एकलो सिमोन पेद्रूचो भाव आंद्रे सांगूंक लागलो, हांगा कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 जवाचे उंडे आनी 2 माशल्यो आसात, पूण इतल्या लोकांक हें खंय? जेजून तांकां सांगलें, लोकांक बसया. दादले मनीस सुमार 5000 आसले, तरी तांकां सट्टांक बसूंक धरणीर तण जायते आसलें. जेजून उंडे घेतले आनी देवाक अर्गां दिवन बसलेल्यांक वांटले. तेच बरी माशल्योय वांटून दिल्यो. ते सकट दादोशी जेवले. तांचें पोटभर जेवून जातस जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, उरलेले कुडके पुरा एकठांय करा, कांयच पाड करचे नाकात. खावन जातस 5 जवा उंड्याचे उरलेले कुडके तांणी एकठांय केले
आनी 12 धालीं भरलीं. जेजून केल्लें असर हें पळोवन लोक म्हणालो, संवसारी येवचो आसा तो प्रवादी होच जायजे आनी तो दुबावना. आपणाक बळान व्हरूंक आनी राय करूंक तो लोक येवचार आसलो आसा म्हणून जेजू कळ्ळेंच तो एकलोच पळून परत दोंगराक गेलो. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय भोवमोगाच्या भावा भयणीनो, आयचे दिसा फकत भाव भयणीनो म्हळ्यार भावाना, आजा आजयेनो आनी मलगड्यानो म्हण हांवें सांगचे. कित्याक हो दीस आजा आजयेंचो आनी मलगड्यांचो. एक मलगडो प्रायस्त मनीस 500 वर्सांचो कामांत निवृत्ती जालो आनी तो काजारी न्हय आशिल्ल्यान घरांत एकलोच आशिल्लो. सांजेचें तो भायर वॉकिंगाक वतालो. एक दीस वॉकिंगाक वताना एक तळें आसलें. तळ्या लागशीर चलोन वताना कोणाचो गिताळो काय आयकलो. अळे हांगा चिके ये पळयव्या. आनी चिंतलें प्राय जाल्या काण सारकें आयकनात काय म्हजो जोप घडना. सीदा गेलो मुखार मेट दवरतना परत्यान अळे हांव आपयता हांगा तिके येता. भोंवतणी पळयलें कोणीय ना. अळे हांगा आसा हांगा आसा. परत्यान ताळो आनी ताळो एका स्त्रियेचो चेडवाचो. देवा म्हज्या खंय दिसना न्ही. पळयतना ताळो थंयसर जावन येता. कोण आसा थंयसर? स्त्री ना, चेडू ना, एक माणको. माणको उलोवन हाका म्हणटा चिक्के हांगासर येताय म्हजे सरचेन. हाका अजाप जालें. जाल्यार तो गेलो उलोवच्या माणक्याक पळोवन हाका येयलो. इल्लें अजाप जालें. थंयसर वचून माणक्याक लागीं पावतना माणक्यान सांगलें, अळे हांव एका पोरण्या कालाच्या शिरापान माणको जावन जल्मल्या. ह्या कालार हांव पयलें एक रायक वर्ण जावन आसली. एक शिराप एकल्या मनशान म्हजेर घालो आनी हांव रायक वर्णी जावन एक माणको जावंक पावल्या. ह्या कालार कोणे म्हणी म्हाका एक उमो दिल्यार हांव परत्यान एक रायक वर्ण जाता. दया कर न म्हाका एक उमो दिशी गे. म्हाका परत्यान रायक वर्ण जायजे. रायक वर्ण जाल्यार तुका जायतें बरें हांव करता. जायती ग्रेसकाय हांव दिता. तुका बरो सोबीत मनीस करता. आनी सबार संगती तो माणको सांगोंक लागलो. हें सक्कडी आयकलें आनी निमाणें हो प्रायस्त मनीस म्हणालो, ग्रेस्तकाय म्हाका नाका, भांगार शिंगार म्हाका नाका, पूण असलो उलोवचो माणको एक पुरो म्हणून काण घेवन बोल्सांत घालून सिदा गेलो घरा. हो भयणीनो, ही एक काल्पनीक काणी तुमकां हांवें सांगली. पूण त्या 500 वर्साच्या प्रायस्ताक गरज आसली आस्त पास्त न्हय. ताका गरज आसली भांगार शिंगार न्हय. ताका गरज आसली हेर कितेंय न्हय. ताका एक उलोवची व्यक्ती जाय आसली. आनी तो माणको जाल्यार व्हडणी म्हणल्यार एका निर्धाराक तो आयलो. तशें जावन त्या माणक्याक बोल्सांत घालून काणगोन घरा तो गेलो. आयचे दिसा जागतीक आजा आजयेंचो वा मलगड्यांचो दीस म्हणून पापा फ्रांसिसान पयले फावटी येदोळ नातलो असलो दीस पयले फावटी पासारला. आनी हो दीस संभ्रमच्या आयच्या दिसा जो दाखलो तुमकां हांवें दिलो हो भोव बरो सस्ता आयच्या दिसाक. आज आमच्यो
आजो आनी आजी आसात, सबारांची आसात, सबारांची नात, पूण हांगासर तुमी आसात कोणाची आजो या आजी या मलगडी. आज थोडे उणेपण तुमकां भोगता. एक उलोवंक या आयकोंक एक जण ना. प्रायेची लक्षणां तुमकां दिसून येतात. केंसांनी काळ्याच्या की रुपें सडटा, दांत जडोवन येतात, खातीर मिरयो पडटात, गांठी दुखोवन येतात, कुडी दसकतकाय भोगता, कुडीचे हात पाय बाग साकार दिनात, पेल्याचेर हुंदून रावचें पडटा, भें दिसता, खावजेणी भोगता. असली एक व्हड पट्टीच तुमचे लागीं आनी मलगड्या लागीं खंडीत जावन आसा. सबार जाण सांगतात, इंग्लिशांत एक अशी सांगणी आसा, एज इज जस्ट अ नंबर. प्राय एक नंबर मात्र. 70 गे, 65 गे, 80 गे, 90 गे, दुसरें कांय ना. पूण दुसरें आसा. नंबर खंयसर बर्थडे करतात जाल्यार त्या दिसा केकीचेर पेटोवच्या वातींचेर नंबर आसा. ह्या केकीचेर नंबर बरयतात. पूण दुसरें एक प्राय आसा जी कुडींत, जी मतींत दिसून येता वर्सां पाशार जावन येतना. ही आमची हकीकत जावन आसा, ही रियालिटी. कोण कितेंय म्हणून दी, एज इज जस्ट अ नंबर म्हणून कितली उदाहरणां दिवन दीत, पूण हर एका मनशाक प्राय जावन येता. ह्या म्हातारपण येता म्हणलें खंडीत जावन कळटा आनी ही एक हकीकत जावन आसा. जिणयेंत सगळ्यांकी वाडोवंक मोन आसा. कोणाय हर एकल्याक जाणटे जावंक मोन आसा, पूण कोणायकी म्हातारे जावंक मोन ना. हो एक आमच्या मनशा जिविताचो विपर्यास जावन आसा. आनी कोणेंय तमाशांनी सांगलां, ह्या प्रायस्त ह्या म्हातारपणार फकत ह्या मनशांचें मोल देंवता म्हूण तुमी चिंतिनाकात, तांचें मोल सडटा. कशें सडचें? आमी केदाळे म्हणटा तरणाट्यांक मार्केट वॅल्यू चड आसा. तरणाट्यांक न्ही, हो मनीस म्हणटा प्रायस्तांक मार्केट वॅल्यू चड. कित्याक म्हळ्यार रुपें तांच्या तकलेर आसा, भांगार तांच्या थोड्यांच्या दांतांनी आसात, शिसें थोड्यांच्या हाडांनी आसात, थोड्यांच्या किडणेंत मोलादीक फातर आसात, आनी सडावत तांच्या पोटांत जाय पुरतो गॅस आसा. त्या देखून प्रायस्तांक तुमी मोल नातले म्हूण सांगनाकात, वॅल्यू नातले म्हूण सांगनाकात. ते भोव मोलादीक व्यक्ती. भाव भयणीनो, जें कितें हांवें सांगलें ती आमची हकीकत जावन आसा. आनी कित्याक तुमकां हांवें सांगलें, ही आमच्या जिणयेची हंत स्टेज येताना तें त्याच परी घेवचें. तें सुकोवची साध्यता उणी. तरणाटपणार भोव जागृतकायेन जियेल्यार थोडें सुकोव येत, पूण सडाव तो आमच्या हळ्ळेच्या लोकांक, कश्टी लोकांक कश्ट काडीचेच पडल्यात. आनी त्या देखून हें सांगलें सगळें उतर प्रायर येताच. पूण इतल्यार एकलो म्हातारो या म्हातारी ह्या उतर प्राय येना. प्रख्यात नाटककार जॉर्ज बर्नार्ड शा म्हणटा, म्हातारो जातना तूं हांसचें रावयनाय, हांसचें रावयतना तूं म्हातारो जाताय. म्हातारो जातना कोणी हांसचें रावयनात, फकाणां करचें रावयनात, पूण केदाळा फकाणां करचें तूं रावयताय, त्या दाळा तूं म्हातारो जालाय म्हणली गॅरंटी. त्या लेखार भोवशा हांगासर जमल्या तुमचे पैकी सर्वां पैकी कोणी म्हातारी जावंक नात. कित्याक आनी की हर एकली हांसोन आसात. हांवें आत्तां कितें तामासो सांगलो, हर एकल्यान इतलें सोबीत करून हांसली. जितले वरेक आमी हांसोन आसता, तोंडार एक हांसो आसता,
ते दळवरेक प्रायज जाल्या बर्थडे केकीर पूण आमी म्हातारी जायना कित्याक जिविताच्या संतोषाक आमी मुखार वेता आनी तें स्विकार करता. भाऊ भयणीनो, कोणाक प्राय जायना, हर एकल्याक प्राय जाल्या. परण्या सोल्ल्यांत कोणाक सड्ड प्राय आसली ताका देवान सड्ड बेसांव व्हड बेसांव दिलें म्हूण चिंताले. आमकां कळीत आसा थोड्या थोड्या व्यक्तींची प्राय त्या वेळार. अब्राहमाक देवान ताचो गांव सोडून वेताना वच म्हूण सांगतना ताका जाल्ली प्राय 90 वर्सां, 90 years. ताका भुरगो जाताना ताका लगभग प्राय जाल्ली 100 वर्सां. ताची बायल सारा देवाच्या दुतान सांगतना तुका एक पूत जाता म्हणटना किस्क करनासली दारा इड्यांत रावून. कित्याक म्हळ्यार ह्या प्रायेर काल आमचे मार्केट व्हॅल्यू पुरा गेला, ह्या प्रायेर भुरगीं जावची कशी. पूण त्या प्रायेर नाबालां जालीं. मोइजेक देवान जळत्या बोल्या तावन आपयतना ताका प्राय लगभग 80 वर्सां जावन आसली. प्रख्यात तत्वज्ञानी सॉक्रेटीस हाणें 70 वर्सांचेर आपलें तत्वज्ञान बरोवंक सुरू केलें. 50 वर्सांचो विद्यार्थी प्लेटो ताचो विद्यार्थी जावन आसलो. तुमचे पैकी कोणें रोमाक गेल्यांत वातिकनाचें सिस्टायन चॅपल पळयलां, ताचें पाखें पळयलां, तें पेंट केल्लें जावन आसा. मायकल एंजलोन तें तो करतना ताका प्राय 93 वर्सां. तर प्रायेंत कितें लिपोवन आसा. भाऊ भयणीनो, पवित्र पुस्तक म्हणटा किर्तनांच्या पुस्तकांत मनशाचें हावको 60 वर्सां, बलिश्ट असल्यार 70 वर्सां. हें केदाळा 2000 वर्सां आदीं. आज वैज्ञानीक सोदनां जाल्यांत वखदांत वैद्यकीय शेतांत जायते नवे सांव आयलां. आज एक निमाणी प्राय म्हणून ना, 100 या 110 आनीकी तरणाटपण उमाळटा म्हणले बरी जिणयेचो संतोश चड जावन वेता. थोडी बडी वडिलांनी सांगचें अशें आसा, ह्या भुरग्यांनी म्हजे केस वेग्गी पिकयले घरांत इल्ले उपाद्र जाताना. आनी थोड्या वडिलांनी सांगचें आसा, पाद्र्यापानी सांगचें आसा, ह्या संस्थ्याक हांव येताना केस काडयत आसले, आतां पुरा पिकोवन गेल्यात केस. प्रायस्त जावचें एक लक्षण केस पिकचे. पूण पवित्र पुस्तक सांगता म्हणण्यांच्या पुस्तकांत तरणाट्यांचें बळ तांची वडवीक, पूण पिके केस म्हाताऱ्यांचो श्रृंगार. पिके केस म्हाताऱ्यांचो श्रृंगार, ह्या प्रायस्तांचो श्रृंगार म्हणटना ह्या केसां विशयांत पवित्र पुस्तकाचो बरयणार उलयना. बागार जें कितें रुपें आसा तुमचें थंय या आमचें थंय, जी जाणवाई, जो अनभोगो. एकलो 70 वर्सांचो आपसो जल्मादीस आचरण करतालो खंय, ताचे लागीं विचारलें तुजी प्राय कितली. तो म्हणलो 20 वर्सां. कितली प्राय तुजी? 20 वर्सां. 20 वर्सां म्हळ्यार म्हजी प्राय 20 वर्सां, म्हजो अनभोग 50 वर्सां. तशें वट्टूक 70 जातात. म्हजी प्राय 70 वर्सां न्हय. मोगाचें न्हू, जी जाणवाय, जी अनभोग तो तुमी जोडला, तो रुपे न्हय, तो भांगार न्हय, तो मोलादीक जावन आसा. आनी हाची सगळीक वो पवित्र पुस्तकाचो बरयणार करता. आनी लेवीच्या पुस्तकांत अशें आसा, ह्या प्रायस्तांक कशें गौरव दिवचे विशीं भोव सुबीत रितीन कळयलां. प्रायवंता मुखार उठोन उबी रावा आनी म्हातारे प्रायेक मान दिया, अशें तुमी सर्वेस्पराक भियोवन चलतल्यात. तेच बरी नव्या सोल्ल्यांत सांव पावलो तिमोथीक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत सांगता, तुजे प्रास प्रायेन व्हड आसलेल्या लागीं जब्बर जायनाका. बगार तुजो बापूय म्हणून चिंतून हळवयेन ताका चलय. प्रायवंत स्त्रिया लागीं ती आवयो म्हणले बरी गनान चल.
भाऊ भयणीनो, आमची पवित्र सभा एक कुटाम जावन आसा आनी तो आमी सर्व आसा वाजो आजयो बापय आवय भुरगीं हरी एकली हे एक कुटाम जावन आसा. हरी एकल्याक फावो तो मान, फावो तो गौरव आनी फावो तें स्थान लाभाजे. प्राय जाली म्हणल्या परा तांकां मोल तांचें उणें जायना, या तांचो स्थान मान उणो जायना. एक जाणटो सांगता, अब्राहम हेर्शेल म्हणलो, एका समाजीची एका परजेची परिक्षा केदळा जाता, तांणी मालगड्यांक चलोवच्या रितीर जाता. भुरग्यांचो मोग करूंक बारी सुलाभ, सक्कडी मोग करतात. सद्दाम हुसेनी हिटलरी भुरग्यांचो मोग करतालो, पूण एकल्याची परिक्षा जावची केदळा ताणें मालगड्यांक तो कशें चलयता म्हणल्याचेर एक संस्कृती ताची परिक्षा जाता आनी एका संस्कृतीचें दिव्या भंडार जावन आसा त्या संस्कृतीचे मालगडे आनी प्रायवंत. भाऊ भयणीनो, आयच्या वांजेलांत भोव वर्ता बरीत वांजेल जिजून 5,000 लोकांक थोड्याच उंड्यांनी देवाच्या आशिर्वादा मारिफात वाडले. आमची मलगडी सगळ्या आपल्या कुटुंबाक आनी जनांगाक आनी मुखल्या पिळगेक जाणवाई आनी अनभोगाचें जेवण वाडटा. तुमकां विज्ञान इल्लें कळीत आसा जाल्यार, विकासवाद कळीत आसा जाल्यार, आमच्या हर एकल्यातय आमच्या आज्याचें न्ही पणज्याचें न्ही, ताच्या आज्या पणज्याचें कितें तरी आसा. आमकां कळीत आसा, आमच्या घरांत एक भुरगें जल्मातना ताचे दोळे पळय आजये बरीत आसात, ताचे नाक पळय पणज्या बरीत आसात. हें भोव वर्ता बरीत. कित्याक म्हळ्यार एका संततेंतावन आनी एका संततेक आमी हें दिर्वें पाशार करता. तशें जावन आयच्या संततेंत 4 संतते आदली 1000 आसात. आपली जाणवाय, आपलो जीव आनी आपलो अनभोग वांटून घेवची रीत ही मोगाळ भाव भयणीनो, आनी तेच बरी आमची मालगडी हर एकली तशेंच करतात. अशें जावन आमच्या मालगड्यांक, आमच्या प्रायस्तांक गौरव आनी मान लाभाजे आनी खंडीत जावन हो दीस संभ्रमचो. त्याच खातीर जशें गवळी बापान सांगलें आपल्या प्रस्तावनांत, ह्या कोवीड काळार मालगड्यांक प्रायस्तांक घरांतावन भायर येनासतना मस्त त्रास जाल्यात, कश्ट जाल्यात. आनी आज भोवशा 12 जाणां पयले फावटी भायर आयल्यान जायचे. तेच बरी तांकां हेरांचे स्थान मान गौरव हें सर्व हर एका काळार लाभाजे. तांचे खातीर मागोवंक पवित्र सभा म्हणल्या कुटुंबाक कर्तव्य आसा, जबाबदारी आसा आनी तेंच हे आज आमी करनासा. पापा फ्रांसीस म्हणटा, युवा जणांक आनी भुरग्यांक भावार्थांत शिक्षीत करच्यांत मालगडी भोव गरजेची. तांकां आमच्या मिसावांत आमी मेळयचे. थोड्या निर्दिश्ट गणितांक मात्र तांकां आमी मेळोवचें न्ही. मालगडेच्या दिसा सन्मान करूंक मात्र तांकां आपोवचें न्ही. कुटुंबाच्या हर एका गणितांत हर एका घडये तांणी एक जावन मेळाजे. तवळ मात्र एक क्रिस्ती कुटुंब ग्रेस्त जावन वाडटा. ते देवाच्या मोगाची साक्षी जावन आसात म्हणून पापा फ्रांसीस म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार पापा फ्रांसीसच एक मालगडो. 85 वर्सां जातात ह्या डिसेंबराक. परचे परस पिडेन तोय आस्पत्रेंत आसलो एका ऑपरेशना खातीर. आनी असलें एक आपोवणेचें भोव समंजस जावन आसा ताणें. आनी आमच्या कुटुंबांतल्या मालगड्या खातीर आमी मागया. निमाणें अखेर करचे फुडें आमच्या आज्या आजयेंक, आमच्या मालगड्यांक, प्रायस्तांक कितें जाय. एक जोडें आपले काजाराचे 50 वर्सांचो जुबलेव आचरण करतना तांचो बारीक कश्टांनी जियेल्लो मनीस तें जोडें तांचे लागीं विचारलें, तुमकां ह्या जुबलेवाची काणीक जावन आमी कितें दिवयेत. तो दादलो म्हणालो, तुमी म्हाका एक आने दिया. आने
उरल्यानी जिंतलें देवा म्हज्या वो सगळ्या जिणयेंत कांय विचारूं ना आन एक कैंतान हाडचें हस्त राणांतली धरून हाडूंक जाता गे त्या दाडा तो मनीस म्हणालो आने म्हळ्यार ह्या प्रायेर आमकां गरज आसलें आ म्हळ्यार आरोग्या ने म्हळ्यार नेम्मदी त्या देखून आमच्या प्रायस्तांक म्हाताऱ्यांक या आमच्या वडिलांक जाय आपल्या उतर प्रायेर आरोग्या ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿ आणि आमी मागचे आयच्या दिसा हर एक दिसा तेंच तांच्या जिविताच्या अस्तमते काळार तांकां बरी भलायकी दिवं विशेष तरान ह्या कोवीड काळार आनी सदांच तेच बरी मतीक समाधान मेळोवन दी नेम्मदी मेळोवन दी म्हणून मागया तर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आनी दिसपडते आमच्या मलगड्यां खातीर आमी मागचें देवा तांकां दरबस्त आने दी आरोग्या आनी नेम्मदी दी हेंच आमचें सदांचें मागणें सत्मंतान देवाक सर्पद्वेदरा बापाक सर्गाने प्रथमेच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सम्याक तो पवित्र आत्म्यावरवी गर्भे सुमोलो अवंकार मरियेतान जल्मलो पोन्स पिलाताकाल ताणें कस सोंसले ताका खुर्सार झडलो तो मेलो आनी ताका निके पेलो तो मेल्ल्या बदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांक तो जिवन जालो सर्गार चडलो सर्पद्वेदरा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंयतान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सत्मंता पवित्र आत्म्याक कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचे मोक्षाने कुडीचें जिवन पोन ससनाचें जिवीत आमेन. मोगाळ भावां भयणीनो देव जावन आसा आमचो सर्गींचो मोगाळ बापूय ताच्या उदारपणान तो आमकां कुरपे देण्यानी भरता. आज जागतीक आजो आजयेंचो आनी मालगड्यांचो दीस आचरण करतना आमच्या सर मालगड्यांची आनी आम्हा सर्वांची प्रार्थना ताचे समोर आमी दवरया. मोगाळ बापा पवित्र सभेच्या सर मुखेल्याने सर लोकांक येवकरिस्त आनी देवाच्या उतरां मुखांत पोशीत करूंक सदांच उर्बेन वावरूंक आनी तांच्या गरजांतय उदारपण दाखोवंक पवित्र आत्म्याचे सक्तेन तांकां भर म्हूण मागता. जवाब बापा आमचे मागणे आयक. सर राजकीय मुखेल्याने मालगाड्यांच्या उदरगते खातीर फावो ते येवजण मांडून हाडून ती कार्यगत करूंक आनी अशें तांकां तांच्या उतार प्रायर गरजेची समाजीक आनी आर्थीक भद्रती लाबोवंक वावर करूंक प्रेरण दी म्हूण मागता. फाटल्या वर्सांतून कोरोना वरवीं मरण पावल्ल्या सर मालगड्यांक ससनीक विशय फावो कर. आजून हे पिडे वरवीं कश्टांच्या सर मालगड्यांक पिडेतावन सुटका लाभय. तशेंच ह्या वरवीं एकसुरपणांत आसच्या सर मालगड्यांक कुटुंब्या सांद्यांतावन फावो ती जतन मेळाशें कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर आजो आजयेंचेर तुजी आशिर्वादां वत. आमच्या कुटुंबांक तांच्या जाणवायेन आनी मागण्यान तांणी बळादीक आदार जायशें कर. तांचो अचल क्रिस्ती भावार्थ कुटुंबा सांद्यांक प्रत्येक जावन तांच्या नात्रांक हातांतर करूंक उदार मनान तांकां भर म्हूण मागता. आमच्या फिरगजेंच्या सर मालगाड्यांनी हांव तुमचे सवे सदांच आसतलो म्हणली सोम्यांची उतरां आयकून सदांच तांणी जेजूचो सांगात अनुभव करूंक कुरपा दी. तांच्या कुटुंबा सांद्यांची मोगाच्या मनशांची आनी इश्टांची भेट तांकां लाभाशें कर म्हूण मागता. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेतावन कश्टांच्या सर भावा भयणींक तुज्या पुताचे दैवीक सक्तेन गूण कर.
ह्या खातीर वावरच्या सर वैद्यकीय सिंबंदीचेर आशिर्वाद घाल. ह्या खरगातावन आम्हा सर्वांक राख आनी बेगीनच सुटका लाबाय म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आय. सर्गींच्या बापा, आमचे कालते मागणे तुजे सबोर आमी दवरल्यांत. हांचे संगी आमच्या काळजाचे हर एक अत्रेग तूं जाणाय. आयच्या सुवार्थेतान प्रेरीत जावन पेल्यांतय प्रत्येक जावन आमच्या मालगड्यांतय उदार मोन दाखोवंक आनी तांचे संगी आमी आसाव म्हणून तांकां दाखोवंक आम्हा सर्वांक तुज्या कृपेन तूं बरें जियेता आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. दोघांचो हांडायल्या स्वीकार कर बाबा. वायंदकांचो हांडायल्या स्वीकार कर बाबा. आमकां जाच भेटयता स्वीकार कर बाबा. जीवन में पावन कर दयाळ मोगाळ बाबा. स्वीकार कर काणीक मोगाची. ओ तामची कृपेची ओ दैवीक देणी सर्गीची. स्वीकार कर काणीक मोगाची. ओ तामची कृपेची ओ दैवीक देणी सर्गीची. म्हज्या भावां भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदरा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या तत्वे बलिदान आपल्या मनाने मिळवे आमच्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा, तुज्या उदारपणान आमकां दिल्याय तें देणी आमी तुका ओपून दिता. ती तूं दयेन मानून घे. ह्या बलिदाना वरवीं आमकां ह्या संवसारांत पवित्र कर आनी ससनाच्या सुखाक पावय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवें. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमेन. सर्वेस्पराय उभारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशे आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदरा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वांते आमी तुका दिन वासूंक पावो. वो कायदो नितीसो आनी आमच्या पायद्यासो. तुजे सवे आमी जियेता भोंवता आनी आसाव आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयस तुजो मोग आमी भोगता. बगार ससनाच्या जिविताची मेळटा आमकां खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय, ताच्या पुनर्जिवंतपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून ससनाक आमकां मेळटलो तो पास्कांचो घुट भोगूंक आमी भरवशान रावता.
या पासत आतां देवदूतां बराबर तुज्या अजापांच्या पदवेची दिनवाशे काळसान निरंतरे स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्वर तूं, सर्ग आनी संवसार भरा तुज्या वैभवान. उंचगी तुका जय, उंचगी तुका जय, उंचगी तुका जय 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 जय, उंचगी तुका जय. सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जय जय, उंचगी तुका जय 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 जय, उंचगी तुका जय. बापा करस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाचे झरे तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ती देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडतसो गोट परगटोया. सुम्या जेजू तुझे मरण आमी समरना, तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगटा. तुझ्या येल्या सोया जेजू आमी यात्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेचे काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां पावो केलें देखून आमी तुका दिनवसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वराक हे पृथ्वीचेर विस्तारलेले जे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, जेराल्ड आयजक आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयण्यांची काकूत कर. तांकां
हांवें तुगे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. ओंकार मोरये देवाचे माये संगती, तुजो पती भगवान जुजे, सर्व धर्मदुतां आनी सर्व कडेन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सांजोकी आनी अन्ना बराबर सासणक्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगतांत तुगे महिमा गांवक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेसू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेसू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुरवंदराची आज्ञा मतीन धरून ताणेंच आमकां मागोवंक शिकयलें तें प्रार्थने आतां आमी मागोया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजे कुशी सर्गार जाता तशे संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकोळतेन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमियान जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमियाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमच्या सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळिये, संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये, संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये, संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दे, आमकां शांती दे. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपोवन मेळिल्ली आमी निजायकी सुभागी. सौम्या, तूं म्हज्या भितरूचें म्हाका पळोवना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. तूं सौम्या बरवसो, तूं सौम्या भद्रासो, रक्षक तूं दैत्याचो, जेजूचा जय दिवचो. तूं सौम्या बरवसो, तूं सौम्या
सौम्या Barwaso, Soumya, Bhadrasro, Rakshatu, Daidivso, Shri Jesusa, Zaidivso. एक सुरोतर पैना आवाजल्याने कांडे कोंडे घेतले बेड्याने बिस्कट सोना गेली तुझे वरी वाट बाबा दैवर पावची दोन सौम्या बरवसो Soumya, Bhadrasro, Rakshatu, Daidivso, Shri Jesusa, Zaidivso. Argadita au सर्वेस पोरा तुवे केल्या त्या सरुकारा ओढा संतोषान भक्तीन माना हसीता तुझे नाम अर्गादिता सर्वेस पोरा तुवे केल्या त्या सरुकारा ओढा संतोषान भक्तीन माना हसीता तुझे नाम माता सौम्या जा मोठपोवी तुझे नाम आत्म्या सदाच धन्या मोजरा सर्गसान मोका अर्गादिता सर्वेस पोरा तुवे केल्या त्या सरुपकारा ओढा संतोषान भक्तीन माना हसीता तुझे नाम उदर काळीजी देवा कच्याक तुझी करी सेवा देत बरी दिवन मोजा बेल्या नाव तुझे परगटच्या अर्गादिता सर्वेस पोरा तुवे केल्या त्या सरुपकारा ओढा संतोषान भक्तीन माना हसीता तुझे नाम देवा आमच्या बापा तुझ्या भुरग्यांचेर माया मोगाची दिश्ट घाल सर्गींच्या देण्यानी तुवें आमकां भरल्याय तर आदलें पातकी जिवीत सांडून तुझ्या भुरग्यांक सोबता तसलें नवें जिवीत धरूंक आमकां करपा दी हें आमी मागतां तुझ्या पुता जेसूचे नांवीन सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो तुमच्या सोबे आसो प्रत्येक आशीर्वाद घेवच्याक हात जोन तकले बगावन रावया सर्व पदवेदार देव तुमकां वायटा विघ्नांतल्यान इवारूं आनी तुमचें जिवीत सगळ्या बऱ्या देण्यांनी भरूं सरणांत तसलो आनंद तुमकां पावोवच्याक तुमची काळजां आपल्या उतरांक तो आयती करूं कितें बरें आनी सारकें तें समजोन आमच्या बापाच्या कुशे प्रमाणे चलोवंक
आनी अशें सर्गींच्या सुखाक पावोवंक तुमकां पावोसां आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवा आनी तुमचे सगळे सदां आसो वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.